Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. Major discussion म्हणल्यार गोवा डेरी आमची जी आसा ती नोवासा 1 crore 27 lakh 631 rupees प्रॉफिट जाला आनी हे इयर टू इयर प्रॉफिट जाला आनी हे प्रॉफिट इवन आमी 2 कोटीचे लिगसी इश्यूज जे आशिल्ले ते रायट ऑफ केल्यात. प्लस आमी फाटले कॅटल फिडाचे जवळ 2.5 कोटी फाटल्या वर्साक आमी पे केल्यात. सो सुरवातीक कितें जालें डिस्कॉलिफाय हे म्हणल्यार जे डायरेक्टर आशिल्ले तांकां डिस्कॉलिफाय केला म्हणटा कितें मातसो बोवाळ जाल्लो ते मागीर अलावड देम एज मेंबर्स आनी सोसायटी कॅन अटेंड. सध्या सेल कितले आसा 1000 पर डे. फील्ड चालू आसा काय बंद आसा सध्या? कॅटल फीड आमी 2 वर्सां फाटीं बंद केली ताचे आउटस्टँडींग आतां 9 कोटी उरल्या. एक्चुअली कॅटल फिडा लागून भयंकर इम्पॅक्ट जाला कित्याक आमचो जो कॅटल फीड आसलो तो नंबर 1 क्वॉलिटी आशिल्लो. जे आसा कामधेनू स्कीम दॅट हॅज टू बी रिवायज्ड. तो असो डिमांड आसा की दॅट स्कीम हॅज टू बी वी हॅव टू जस्ट कम्युनिकेट टू एनिमल हजबंड्री इन कन्सल्टेशन विथ ऑल द फार्मर्स. मिटींग ही सुरळीत जाली आनी अंदू म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें की इन शॉर्ट गोवा डेरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आनी गोवा डेरीक प्रॉफीट आहा ते 1,27,000 1,27,000 1 कोटी 27 लाख गेला आनी 1 कोटी 44 लाख आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें तें प्रॉफीट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें तांकां मिसगायड केले वताले. पयलीं MD आशिल्ले आनी जे कोण आशिल्ले तांच्यानी कोण रिस्पॉन्सिबल ते अजून ठरोवना. सो मिसगायड केल्ले वताले पयलीं. सो ते आतां ऑडीट सिस्टमॅटीक करून ऑडिटरांक ते सगळे दाखयल्या आनी ते वे ऑफ केले. सो आमचो प्रश्न आशिल्लो की बॅलन्स शिटा वयल्यान जर हे वे ऑफ जाले फाल्यां जर एन्क्वायरी जाली आनी ते गिल्टी मेळ्ळे किंवा ती रिकवरी जर खरी आसा अशी कळ्ळी जाल्यार ताजेर कितें. सो ऑडिटरान सांगलां की वे ऑफ केला आनी रिकवरी हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना आनी जे कोण गिल्टी आसा म्हणजे कमिटी एक केल्या ऑडिटरांचीच ताणें सांगलां आपूण तें सोदता आनी ती रिकवरी जातली. अरावंड म्हाजें प्रायमरीली 1 crore 80 lakhs सुमार आसा.